दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याच्या विषयाचेर विधानसभेत जाली भासाभास। काब्रालान सांगले सरकारान पोन्न आराखडो आदीच न्हय काडला, लोकांक दितले नवो आराखडो, मात लोकांचे सहकार्य अपेक्षित। पुलीस आणि ड्रग्स माफिया हातान हात घालून करतात व्यवहार। बाबूश मोन्सेरातान आपल्याच पक्षाचेर केलो हल्लो। स्मार्ट सिटी प्रकल्पावेल्यान मुख्यमंत्र्याचेरूय पेटयले फार। म्हेळ्या आणि बुरशा उदकाक लागून बार्देश आमदाराची कागाळ। पावस चड पडिल्ल्यान फिल्टर व्यवस्थित चलनात। मंत्र्यान दिले म्हेळ्या उदका फाटले रजाव। फुडल्या पावसा आदी प्रश्न जाग्यार घालपाचे मुख्यमंत्र्यान दिले उतर। आंतरराष्ट्रीय स्तरावेले पदक मेळोवपी संजनाचे अधिवेशनात अभिनंदन। पेवपी आणि बॉक्सरांक सहकार्य मेळनाशिल्ल्यान सरकाराचेर जाली टिका। बाबून दिले सहकार्याचे उतर। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्यावयल्यान सद्याक बरोच बोवाळ चल्ला। हो आराखडो नव्यान करपा खातीर सरकारान जनसुनावण्यो घेवपाक सुरवात केल्या, पूण थळावे लोक ह्या जनसुनावण्यांत वांटेकार जावपाक भियेतात। मंगळारा ह्या विशयाचेर विधानसभेत चर्चा जाली। हो आराखडो नव्यान तयार करपा खातीर ताणें तो चेन्नय धाडला, निलेश काब्रालान विधानसभेत सांगले। भाजपा आमदार दयानंद सोपटेन मागिल्ल्या कॉलिंग अटेन्शन मोशना उपरांत ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली। दर्यादेग व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या आराखड्याक लागून लोक भियेल्यात। ह्या विशयाचेर सरकारान कितें पावलां उबारल्यात हाचेर सोपटेन स्पश्टीकरण मागिल्लें। We will ask the agency to prepare the plan taking into consideration all the aspirations of people of Goa. Then you can go to the center and say, this is the plan based on the aspirations of Goan people. Now you have to make the changes, because ultimately you will require the help of the central government. Whatever we may say anything, but ultimately central government will have to intervene if we want it to be done as per our requirement. I had never prepared the plan. I had taken only 3 or 4 days back, just before that plan. I was made a minister just 4 days back. But in that 4 days, I made it a point to study the entire plan, understand what as a Goan would like to be in the plan. And that is the reason on that very day, after being the environment minister, the first step I took is, after that 28th hearing, is I wrote in the evening to CRZ, who is supposed to be the authority. I wrote to them that you please send this plan back to them. And CRZ meeting conveyed 4 days after did the same decision. They sent the plan back to them. Use the word scrap or use the word whatever you want. It is sent back to them for further studies as per our requirement. I think I am telling again and again the same thing. The second thing Vijay Babu is repeating again them, that referral plan. See, we have sent the NCSM plan back to them. But on the website we have kept it back, seeing that they have done as per 2011 notification. Now we have to change this notification, Speaker sir. We have to go back to the center and change it. So when we are going to the taluka, we are not taking any plan, Speaker sir. I am making it a point to everybody. We are not taking any point, we are not taking any plan. We are going to the taluka to educate the people what is CGMPA. On my instruction, that plan has been kept on the website for people to understand what is that plan. What is the plan? I can't show this, Speaker sir. I will show you Anjuna plan, sir. On this, this is part of the Palale coast, your own constituency, Speaker sir. If I put this, will you able to understand what is your coast? ह्या नदी 2 सुवातेंचेर जाल्ल्या जनसुनावण्यांक बरोच विरोध जालो। पेडणे आणि काणकोणच्या लोकांनी जनसुनावणी दवरिल्ल्या सभाघरांत पांय लेगीत दवरूंक ना। पर्यावरण मंत्र्यान लोकांमुखार आपले म्हणणे मांडपाचो यत्न केलो, पूण लोकांनी ताचें कांयच आयकून घेवंक ना। विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्रॅन कोस्टा। अजापीत करपा सारखे आरोप, पूण तातूंत नवें कांयच ना। लोक ह्या विशयाचेर उलयताले आनी ह्या विशयांचेर भासाभासी जायत आसा। पुलीस आनी दुबावितां मदल्या संबंदांचेरूय चर्चा जाता। पुलीस घुवळी वखदां विकपांचेर कारवाय करिना, पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान आरोप केला। तशेंच आधार कार्डां आनी बाकीची कागदपत्रां हालींच जप्त केल्ली, ताचें कितें जालें अशेंय तो विचारता। घुवळी वखदांचो वेवसाय करप्याक धरपाक पुलिसांक अपेस आयिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें। पळयात पुराय बातमी। घुवळी वखदांचेर बरीच भासाभास जाल्या। गोंयभर घुवळी वखदांचो वावर वाडला, ताचेर ते गंभीर आशिल्ल्याचो दावो सरकार करत आयला। पूण 11 वर्सां फाटीं ब्रिटीश चली स्कारलेटाची कूड
हणजूण दर्यावेळेर मेळिल्ली आनी तिचे कोडीज लागसार घुवळी वखदां मेळिल्लीं. तशेंच मंगळारा जाल्ले चर्चे वेळार आमदारान राजधानी पणजेंत मेळिल्ल्या घुवळी वखदांचो विशय वयर काडलो. महापौरान ही गजाल उक्ताडार हाडिल्ली. तशेंच तांचे कडल्यान सरकारी कागदपत्रांय जप्त केल्लीं. चीफ, I just to get your information. कोण पळोवन असो ना तुमचे पुलीस आय एम मेकिंग डायरेक्ट एलिगेशन तुमचे पुलीस सारखे हँड इन ग्लव्स आहात. आयदर यू टेक द साइड ऑफ द पुलीस or you tell the police are inefficient. So either one, you cannot take both sides. I will tell you. Because now those ladies were there, they try to immolate themselves in front of the police. Now immolating themselves itself is a crime. Did the police register them under that crime to commit suicide? Small children are dealing with drugs. You know what else was found from them? PAN card was found from them. As registered, they were supposed to buy one flat for 40 lakhs rupees. They don't have even a house there, but PAN card, everything registration. If a mayor or just other persons around, they can find so much quantity of drugs. So what the hell are your police doing? जे कोण आसा ज्यांची पॅन कार्ड मेळ्ळा पळय न्ही तांकां हांव परत एकदा इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायता. You just go and give them 200 rupees, they get you the packets of drugs. And now what you are saying, Chief, I totally disagree. When you say ganja and all types of drugs are available. I don't know the names also because I don't consume any. But all types of drugs are available here. तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे तशें जर आसत जाल्यार हांव सगळ्यांक परत इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायता आनी ताचे कडेन कितें मेळ्ळें आनी कितले त्या सगळ्या लोकांकूय अरेस्ट करपाक लायता. आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जर कितें चूक जाता आसत जाल्यारूय कोणाकूच सोडिना. हांव सांगता ह्या विशयाचेर आमी तितकेच सिरियस आसा. तुमी नांवां दिवची. डिपार्टमेंटान सुद्दां जर कोणाचे डावट आसत तुमकां जाल्यार तेय नांवां दियात. So they stop जर करतलो जाल्यार one way is you should try to go to the root cause of this supply. बाबा who supplies them? विकपा खातीर म्हणून जे येता पळय न्ही हांच्या कडेन जी क्वॉन्टिटी मेळटा तांकां परमनंटली म्हणजे तशा पैकी इम्प्रिजनमेंट जाता. बट ताच्या खातीर ताच्या कडेन व्हडलो रिसोर्सीस बाबा खूब मोठो सप्लायर कोण तरी हो अजुनूय आयडेंटिफाय जावंक ना. फॉरेन नॅशनल सगळ्या टोटल फॉरेन नॅशनल जवळ जवळ 80 इन्वॉल्व जाल्ले मेळटात. पूण चिंता करपा सारकी बाब आसा ती इंडियन आनी गोवन्स. आतां हांव इंडियन म्हणटा तेन्ना तातूंत भितर गोवन्सय आयले. ते जवळ जवळ 400 नांवां ती मेळटात. 400 नांवां ती मेळटात. आमी जितके सिरियस आसात एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय तितके सिरियस आसपाक जाय. पेरंट्सूय बी सिरियस आसपाची गरज आसा. गोंयचे भुरगे इन्वॉल्व आसा आनी तेजी जर एज ग्रूप पळयशात म्हणजे हांवें केस थॉरोली स्टडी केली. एज ग्रूप जर पळयत जाल्यार 20 वर्सां पासून 35 वर्सां पर्यंत वयोगटांतले भुरगे ह्या केसींनी इन्वॉल्व आसात. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोश्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. अंदूच्या वर्सा मेळ्या उदकाचो त्रास सोंसात. फुडल्या वर्सा मेरेन उदकाचो प्रस्न पुरायेन सोडयतले. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पाऊसकारान सभाघराक उतर दिला. फाटल्या 15 दिसां सावन पर्वरीत मेळ्या उदक येता हे पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन सभाघराचे नदरेक हाडून दिल्ले. पाऊसकारान अस्नोडेच्या उदका प्रक्रिया प्रकल्पाक दोश दिला. भौशीक बांदकाम मंत्री सांगता ते प्रमाण अस्नोडेच्या उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचे फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन अपग्रेडेशन जाल्लें ना. घोग्यांनी पावस पडटा त्या वेळार प्लांटाचो फिल्टर काम करिना. फुडल्या पावसा वेळार गरजेची जतनाय घेतल्या अशें भौशीक बांदकाम मंत्र्यान सांगलें. ही समस्या जाग्यार घालपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां. अस्नोडा वॉटर ट्रिटमेंट जो प्लांट आसा आनी थंयचें जें उदक जें आमी फिल्टर करता तें हे दिसांक जेन्ना हेवी रेन पडटा आनी जेन्ना उदक खदूळ आसता तेन्ना जायना म्हणटा तितलें फिल्टर जायना आनी त्या खातीर ह्या वाठाराक मातशें डर्टी उदक खदूळ उदक येता. फाटले खूब वर्सां तें एक्चुली करपाक जाय आसलें कित्याक नवीन नवीन टॅक्नोलॉजी आयल्या. फिल्टर नवीन नवीन तरेचे फिल्टर्स आयल्या. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आयल्या. ते प्रमाणे आमी फुडें प्रिकॉशन घेवन फुडल्या सिजनाक जो मनसून सिजन आसा तेन्ना अशें लोकांक खदूळ उदक येवपाक जायना म्हणून आमी प्रिकॉशन घेतले. Complaint has been from Porvorim only. Aldonkar is not complaining, he is getting proper water. So source Asnoda खरोच प्रॉब्लेम आसा की वाटेर खंय पायपलायन फुटल्यान थंयच्यान सिपेज येता हें तुमी पळोवचें पडटलें स्पिकर सर. कालांगूटचो आमदारूय थंड आसा मागीर तांकां उदक सारकें येता. हांव जेन्ना मिनिस्टर आसलो पळय तेन्ना लोक घरा कडेन 5 लिटराच्या बाटल्यांनी घेवन म्हाका घरा कडेन उदक घेवन येयल्लें आनी तांकां तितल्या टायमा पुरता तांकां सांगलें हांवें की सगळ्यो टाकयो लीप करता म्हणून.
टाकयो कितले ते लिफ्ट करतले आणि कितलो ते आमकां अशें उदक येतले वॉज द क्वेश्चन. पण आता हे चालूच आसा. सोल्युशन काडपाक लायता, हांव सोल्युशन काडपाक लायता, विशय सोंपलो. कदंबा पठारावेल्या उदकाच्या उणावाचो विशय सांत आंद्रेचो आमदार टोनी फर्नांडिसान विधानसभेच्या पटलार हाडलो. 24 वरां उदका पुरवण करपाक जमना जाल्यार निदान 3 वरां खातीर तरी उदका पुरवण करात. पठारावेल्या लोकां खातीर उदकाचो टँकर धाडपाची गरजय ताणें उक्तायली. सगळे प्लॅन चालीक लायले जाल्यारच 2025 मेरेन 24/7 वरां उदकाची पुरवण करूं येता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान चर्चेत वांटो घेतलो. अडेज वर्सां जालीं एश्युरन्स दिता 24 hours by 7 म्हणून उदीक आमकां. आमी मागता फकत 3 वरां तुमी आमकां उदीक दिया, ते जाल्यार सारकें दिया म्हणून. जाल्यार तूं त्या लोकांक टँकर तरी प्रोवायड कर. 24/7 दिवप हें आत्तां कठीण आसा. आमचो फ्युचर प्लॅन इम्पॉसिबल इट इज. 2025 हे जर आमी वेवस्थीत सगळें जालें जाल्यारूच 24/7 सगळ्यांक दिवपाक शकतले. हांव खोटें सांगना, हांव खरें सांगता. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे म्हालगडे पत्रकार रवी प्रभुगांवकारान एक अजापीत करपी गजाल सांगल्या. तो म्हणटा एक आमदार आसा, ताका मेळपाक जाय जाल्यार पयलीं भायर 3000 रुपया फारीक करून भितर वचचें पडटा. मात हो कोण आमदार तें ताणें सांगलें ना. रवी प्रभुगांवकार फाटलीं 50 वर्सां जालीं पत्रकारितेंत आसा. गोमंतक आनी द नव हिंद टायम्स सारक्या नामनेच्या दिसाळ्यांनी तांणी मुखेल खबराकार म्हणून काम केलां. ते भायर फ्री प्रेस जर्नल आनी नवशक्ती सारक्या मुंबयच्या दिसाळ्यांकय ताणें बरयलां. आयज ते विद्यार्थ्यांक पत्रकारिता शिकयतात. गोवा 365च्या विधानसभा काळांतल्या एसेंब्ली ऑडिट ह्या कार्यावळींत उलयतना तांणी ही गजाल सांगली. बेजिकली पॉलिटिक्स हें मिशन आशिल्लें एक तेंपार, मागीर तें प्रोफेशन जालें आनी आयज तें कमिशनाचेर येवन रावलां. कमर्शियल जाला, सामकें कमर्शियल जाला, बिजनेस. बिजनेस जाल्या. आय नो वन MLA तुमी जर वशात थंय 3000 रुपया बारवेर म्हणटा तो. आय नो एन MLA भितर सरपा खातीर भितर सरपा खातीर 3000 रुपया. मागीर कितें तें पळोवपाचें तुजें. आय सी. हें हॉस्पिटलांनी बी जाता की पयलीं पेपर कर आनी पयशे भर आनी मागीर. हय बट MLAची हातूंत MLAच्या हातून सांगता. आय सी. आनी हांव तुमकां नांव विचारना, तुमकां सांगपा नाका आसतलें. ना कितें पूण सत्ताधारी पक्षाचो काय विरोधी पक्षाचो? ना ते कोणूय आसूं ते कोणूय आसूं, पण अशें घडटा, आतां घडटा. आय सी. ताबडतोब आतां पळोवंक मेळटा. हो आमदार कोण आनी तो सत्ताधारी पक्षाचो काय विरोधी पक्षांतलो हें जाणा जावन घेवपाचो गोवा 365 यत्न केलो, पूण तांणी नांव सांगलें ना. गोवा 365 ब्युरो पणजी. गोंय तशेंच देशाचें नांव वयर काडपी खेळगड्यांक सरकारान तेंको दिवपाक जाय, पूण दुर्दैवान ह्या खेळगड्यांक मुळावें प्रशिक्षण घेवपाक लेगीत खूब त्रास जातात. सुविधा सोडूनच दियात, खेळा खात्यां कडल्यान आर्थीक आदार सुद्दां मेळना. परवरीचो आमदार रोहन खंवटेन विधानसभेत हे विशीं प्रस्न मांडलो. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पेंवपाचे सर्तीत रुप्या पदक जिखिल्ल्या संजना प्रभुगांवकाराच्या अभिनंदनाचो थाराव विधानसभेत मांडिल्लो. तशेंच सुदेश साळगांवकाराच्या निर्भय भोव पंगडान नेपाळांत जाल्ल्या नृत्य सर्तीत मेळिल्ल्या यशा बद्दल तांचें अभिनंदन जालें. त्याच बरोबर गोंयच्या बॉक्सराचे प्रश्न विधानसभेच्या पटलाचेर मांडिल्ले. As she beats all state records, she keeps getting medals. She goes and has a lovely break speaker where she gets a silver medal at the international championship in Florida, USA. एक स्पोर्ट्स पर्सन बॅकअप दिलो, आवय बापायक आज परवडटा, ताका बरो दिलो. She is a child prodigy who can do something. And for this type of people, speaker sir, आज समज फोकस दिलो जाल्यार आय एम प्रिटी शुअर जी नॅशनल चॅम्पियनशीप बाबू घेवन बसला की बेगीन करतलो म्हणून त्या हातून शी विल डेफिनेटली गेट अस मेडल्स इन द स्विमींग पार्ट ऑफ इट. आतां सरकारा कडेन मागता स्पिकर सर की असल्या लोकांचे लिस्ट तयार करचे, हांकां कितें जाय तें डायट जाय कितें जाय तो दिवचो, सपोर्ट करचो आनी तांकां फुडाराक बरें करियर तयार करपाक एज स्पोर्ट्स एज अ करियर हे एग्जाम्पल तयार करचे. ह्या चलयेचें सज्जना प्रभू गांवकराचें हांव अभिनंदन करता आनी जितले स्विमर आसात तांकां फुडें वचपाचें एक ताणें तरी
हें दिल्लें आहा एक सपोर्ट तेको दिल्लो आहा हेजे वयल्यान गोवोरमेंटा भितरल्यान कितें जाता तितलो ताका सपोर्ट करपाचो म्हाजो हें आसतलो सपोर्ट आसतलो. योगायोगान संजनाचो आजो आनी ज्येश्ठ पत्रकार आर.व्ही. प्रभुगांवकार गोवा 365च्या गोंय विधानसभे ऑडिट प्रोग्रामाचे चर्चेक आयिल्लो. रोहनान मांडिल्ल्या मुद्द्याक ताणें तेंको दिलो. तशेंच संजनाक फ्लोरिडा धाडपाक ताका कितले त्रास जाले ह्या विशीं म्हायती दिली. पळयात. फ्लोरिडाक वचपाचें पळय नातीन केलें म्हज्या ठरयलें सिलेक्ट जाली ती. त्या वेळार म्हाका याद आसा की हांवें पत्र बरयल्लें हाका पयल्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक तळवंडेकर काय कितें रमेश तवडकर. तवडकर ताणें रिप्लाय सुद्दां दिवना म्हाका. भुरग्यांक कांय कळूंक दिवना. आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेतली आनी ते फ्लोरिडाक गेले. शी डीड नॉट रिप्रेझेंट दी स्टेट or the country? स्टेट कंट्री. मागीर ताका एसएजीचो हांगच्यान कांयच येना. ना 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 कांयच ना. ताणें जबाबदारीच घेतली ना. स्पोर्ट्स मिनिस्टरान ते अवॉयड केलें. रिटर्न रिप्लाय सुद्दां दिलो ना. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा. डायरिया जाल्ल्या भुरग्यांच्या आवयांक खोशेची खबर. कुटुंब कल्याण मंडळ ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेर एंटी रोटा व्हायरस लस दितलें. 8 घातक रोगांमदीं रोटाचो आस्पाव जाता. ह्या रोगांक लागून दर वर्सा संवसारभर 1.6 दशलक्ष लोकांक मरण येता. 5 वर्सां वयल्या ज्या भुरग्यांक डायरेक्ट लागून मरण आयलें तांच्या मरणाक रोटा व्हायरस जापसालदार आसा. युनिव्हर्सल इम्युनेशन प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान भलायकी संचालनालयाचे कुटुंब कल्याण मंडळ लसीकरण मोहीम राबयतले. बिरेस्तारा पणजेच्यान हे मोहिमेक सुरवात जातली. Rotavirus vaccine is given to children up to 2 years of age for prevention of diarrhea. Now this will be included in the universal immunization program schedule for Goa from the 25th of July of this month. So rotavirus vaccine will protect your children against a very severe form of diarrhea which is called rotavirus diarrhea. So we have seen that out of every 100 children which come to the hospital, 40 children will have rotavirus diarrhea. रोटा व्हायरसा वेल्या वखदाचे चड दुष्परिणाम जायनात अशें कुटुंब कल्याण मंडळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. Rotavirus vaccines very mild side effects. Okay, they are transient diarrheas, like you may get diarrhea for 1 or 2 days, cough, running nose, irritability, okay, vomiting, which is transient, means it just comes and it goes on its own. And each child receives 3 doses, 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चिमलात चलतले गुंडागिरीचेर आळाबंद हाडात. मेळशेच्या गोंदळी समाजात मागणी केल्या. चिमलाच्या गुंडांक कडल्यान त्रास जावपाक लागिल्ल्याची तांची कागाळ आसा. मेर्शे तांणी हाचो निशेध करपा खातीर मोर्चाय काडलो. ह्या प्रकरणात लक्ष घालपाचें आवाहन तांणी मुख्यमंत्र्याक केलां. नुस्त्याचो व्यवसाय करून सांजे घरा येतना चिमला कांय जाणांनी आपल्याक आडायलो अशें विनोद वाघमोडे सांगता. ताणें ताका एका बार्रांत व्हरून भेकडायलो आनी सुरो दाखोवन पयशे मागले. ताणें ह्या गुंडांच्या विरोधात पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. म्हाका म्हणालो 50,000 रुपया म्हाका एका वरा भितर हाडून दी, एका वरा भितर म्हाका 50,000 हाडून दी, नाजाल्यार तुका हांव चितो मारतलो. हांगा सुरी लायिल्ली म्हाका, सुरी लायिल्ली आनी म्हाका वयल्यान धमकी दिता म्हणटा म्हाका 50,000 रुपया एका वरा भितर तूं न हाडून दिना, तुजें शॉप लासयतलो, तुज्या मामाचें शॉप लासयतलो आनी तुज्या मामीक तोपतलो अशें म्हाका म्हणलो तो. हांवें ताका म्हणलें म्हाका 1 वर दी. थंयच्यान हांव भायर सरलो. घरा पावता सारके 8 सुमार म्हाका फोन आयलो तेंचोच आनी हांवें तो फोन घेवंक ना. फोन स्विच ऑफ दवरलो. नेक्स्ट डे हांवें तो वचून पुलीस कंप्लेन केली ताका. आयज म्हाका जाला, फाल्यां म्हाज्या भावांक जातलो, फाल्यां म्हाज्या आनीक कोणाक जातलो. अशें जावपाक नाका म्हणून जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटा लागीं मागता, सीएमा लागीं मागता की हेजेर एक्शन घेवचें, कडक एक्शन घेवचें. मेर्शेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. फार्म ट्रिपीच्या निमतान शेतान देंवपाक मेळटा. नाजाल्यार आमी शेतान देवच नात. स्कुलान शिकता ते वेगळे, पूण प्रॅक्टिकलांतल्यान चड म्हायती मेळटा. तारमाथा विद्यालयाच्या प्रचाली देरगुणकार ह्या विद्यार्थ्याचे हे मनोगत. आयचे शिक्षण वेवस्थेचेर ताणें नेमकेपणान बोट दवरलां. पावसाळी शेत लागवडीचे प्रशिक्षण दिवपा खातीर सांखळी सुर्लच्या तारमाथा विद्यालयाच्या भुरग्यांक मायणा नावेलीच्या शेतात व्हेल्ली. भुरग्यांनी शेतात पांय रोमले. ओले मातये बरोबर उलोवपाचो यत्न केलो.
शेतमाय तांचे कडेन उलयली. पळयात विद्यार्थ्यांच्या मनातले उमाळे. ट्रिपीच्या बळानूच आमकां शेतान देवपाक मेळटा, नाल्यार आमकां शेतान आमी देवत ना जाल्यार देवन हरशी शेतान, पूण ह्या ट्रिपीच्या बळान तरी आमकां शेतान देवपाक मेळटा आनी शेतान कितें तरी आसता आमी कशें करता, आमकां शेता बद्दल आमकां नवी म्हायती मेळटा, नवें शिकपाक मेळटा. स्कुलान शिकता तें वेगळें, पूण प्रॅक्टिकल केल्यान आमकां चड म्हायती मेळटा. आनी आयज म्हाका बरें दिसलें शेतान येवन या, आनी हांवें रोंपे लायले आनी म्हाका खूब नॉलेज मेळ्ळी. म्हाका दिसता की सगळ्यांक भुरग्यांकूय नॉलेज मेळ्ळा आसतली. ही एक आमची फिल्ड ट्रीप. शेतान लास्ट इयर आमी वांयगणे शेत रोवपाक गेल्लेली कडचाळूत. आतां हे फावट आमी मायना हवेली हांगासर शेत रोवपाक गेल्या. आमच्या भुरग्यांक भरपूर असो एक्सपिरियन्स गावलो. केन्ना चिखलान पांय घालूंक ना, पांय कशे ओडपाचे, हात पांय कशे दुखता हो तांकां एक्सपिरियन्स येयलो फर्स्ट थिंग म्हटल्यार. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार हे शेत लायल्या उपरांत तेजें उत्पन्न येता त्या म्हणसर तांकां पासलेस काडपाक आनी तेजेर कितकें काम वावर आहा तो तांकां कळटलो. आनी हे शेत लायल्या उपरांत आमकां अख्खें वर्स जाय तितकें पोटभर जेवपाक गावतलें. समंत गोंय गव्हर्नमेंट जो आसा, आतां आमचो मुखेलमंत्री आहा प्रमोद सावंत, तसोच सेंटराक आमचो मोदी आसा, हेंच्यांनी सुद्दां गोंयांत जी परिस्थिती जाल्या ती मायनिंगेचो विशय बेगीन सोडपाक जायो, तशेंच लोकांक शेती करपाक सांगपाक जाय. हें एकदम गरजेचें. आनी अशें आमकां आशा आसा की प्रमोद जो आसा म्हटल्यार आमचो डॉक्टर प्रमोद जो मुखेलमंत्री आहा तो 101% आमचें मायनिंग चालू करतलो आनी लोकां कडसून शेती करून घेतलो. मायणन हवेलीच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. काबदीराम, बेतूल आणि कुंकळेच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी कुंकळेच्या पोलीस निरीक्षकाची भेट घेऊन तांचे मुखार आपले गाराणे मांडले. शाळा आणि महाविद्यालयाची भुरगीं काबदीराम लागसर पिकनीक करतात, तशेंच रातच्या वेळार ही भुरगीं बोवाळ घालतात अशें तांणी PIक सांगलें. हाचेर लक्ष घालपाचें उतर पुलीस निरीक्षकान तांकां दिलां. हालींच गोंयभर जाल्ल्या चोरयांचे फाटभुंयेर ही बसका जाली. कुंकळी पुलिशेन ही बसका घेतली. ज्येष्ठ नागरीक व्हडा संख्येन बसकेक हजर आशिल्ले. प्रिव्हेन्शन म्हणजे पळय आमचें कितें आहा, पयलो आमचें प्रिव्हेन्शन बिटाचेर रॉबर्ट पयलो तिका पासी मारताले, पयलो रावंड मारताले. आतां रॉबर्ट 3 वर्सां जाली हांव तिका रिटायर जालो. 3 वर्सां एक रॉबर्ट पांय हांसून पासून रावंड ना. पयलो कितें रावंड मारताले पडटा आमकां येयले रॉबर्ट आवाज करता म्हणून. नेक्स्ट रॉबिन पासून पासी मारताले. रॉबिनाचे पासून सायलर आवाज येता, सायलेन्सर. हे आमकां फकत ते साहेबान आमकां हें केलें कितें हेचें सोल्युशन काडटा म्हणटा. ईच विलेज पंचायतीन मिटींग आपोवपाक जाय सिनियर सिटीजनां. मातशें चड करून प्रश्न आसा की तांकां भिरांत दिसता की ते यंग चेडे चोडवां म्हणटात ती रातचे पिकनिकाक येतात आनी तोंड बांदून येतात, हाय स्पिडीन गाडी चलयतात आनी तांकां भिरांत दिसता म्हणून. आनी हांवें सांगलेलें तांकां की सिनियर सिटीजनाचे रेजिस्टर जावपाक जाय म्हणून. पूण पुलीस म्हणटा की तांच्या कडेन फक्त रेजिस्ट्रेशन आसा 238 + 19 दीस इयर. फक्त एकले रावतात तेंचीच नांवां आसात. सगळे सिनियर सिटीजनाची नांवां रेजिस्टर जावपाकूच जाय. कॉमन प्रश्न म्हणटा ते पेट्रोलिंग रातचें दवरपाचें. भुरगे एरिया पण बसता रातचे, थिंगा इलिगल एक्टिविटीज करतात, थिंगा पेट्रोलिंग दवरपाचें, थिंगा क्लियर करपाक जाय त्या एरियाक. थोड्याचे ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लेम सांगलो, ट्रॅफिक जॅम जाता म्हणून आनी बायकांनी चड फास्ट भोंवता. हांव एडवायज करता पेरंट्साक, चडशे पेरंट्स आसा जे भुरगीं इस्कॉलाक वयता, कॉलेजीक वयता, तेणी मातशें तेंची चवकशी करपाक जाय. बाबा ती फोरीज वयता इस्कॉलाक वयता वो तेजे इस्कॉलाक खंय वयता पळय ती. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. ज्येष्ठ संगीत शिक्षक पंडित सुधाकर करंदीकर अमृत महोत्सव गौरव समितीन तांच्या नांवान पणजे कृतज्ञताय सुवाळो घडोवन हाडपाचें थारायला. इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा संस्था आणि कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान तो जातलो. आयतारा 28 जुलयाक सांजे 3 ते रातीर 9 मजगती पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांज सभाघरात शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ जातली. हातूंत पंडित रशीद खानाचो शिष्य नागेश आडगांवकर, निशा निगळे पारसनीस हांचें गावप आयकपाची संद मेळटली. ह्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं करंदीकर गुरुजींचा यथोचित गौरव व्हावा या दृष्टीने त्यांचे शिष्यवर्ग, चाहते मंडळी यांनी आम्ही एक समिती स्थापन केली आणि आता रविवार 28 जुलै रोजी 3 ते रात्री 8पर्यंत हा कृतज्ञता सोहळा होणार आहे आणि त्यानिमित्ताने एक संगीताचा विशेष कार्यक्रमही होणार आहे. या सोहळ्यानिमित्त संध्याकाळी 3 ते
5:30पर्यंत नाट्यगीतांचा विशेष कार्यक्रम होईल आणि 5:30 ते 6:30 या कालामध्ये गुरुजींचा मुख्य गौरव सोहळा होईल. पणजेच्यान आमचो खबराकार यशवंत परब. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.